आम्ही सेव्ह वर्ल्ड गोवा एक्शन कमिटी आयज हिंगा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान येयल्ले. म्हजें नांव पीटर वेगस, कोऑर्डिनेटर, आनी तशेंच आमचे प्रेसिडेंट फातिमा पेरेरा आनी सेक्रेटरी आनी सगळे मेंबर हाजीर आसात. आयज आमी आर्कोलॉजी स्टेट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान येयल्ले. 2 तारखेर जानेवारीच्या जेन्ना एक्सपोजिशन काबार जाता म्हणसर एक गॅजेट नोटिफिकेशन काडला गोवा गव्हर्मेंटान की ओल्ड गोवा इगोर्जेन भितर सरपाक मन चप्पलान 50 रुपया फी लागतली म्हण. हेसली आमकां केन्नाच आयकूंक ना. आनीक आयज आमी त्याचेर ओपोज केला आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक ही फी काडपाची बंद करपाची म्हण. हे आनीक आमी एक कॉपी दिल्या चीफ मिनिस्टराक आनीक सुभाष फळदेसाय आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसा ताका आनीक बिशोपाक. आमी तांकां सांगूंक सोदता ही ओल्ड गोवा एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट, थिंगा स्टेट मॉन्युमेंट्स आनी आर्कोलॉजिकल मॉन्युमेंट्स आसा. ताका एक मास्टर प्लॅन करून हें सांबाळचें म्हणून आमी 35,000 लोकांनी सायन मारून डिमांड घातलेलो. ते आजून पासून तेणी कोण नासतना एक्सपोजिशन काबार जातना ओल्ड गोवाचेर टॅक्स लावपाचें एक रूल हाडला, तो तेंच्यांनी बंद करता. दुसरें म्हणल्यार फाटीं मार्चान हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हूण ओल्ड गोवा हाडटाले ट्युरिजम डिपार्टमेंट रोवन कावंटी. थिंगाय बी तशेंच आसलें की 50 रुपया ट्युरिस्टांचेर टॅक्स लावपाचे. मागीर आमचो मोविन गुदिनो लॅटरायट रेसॉर्ट म्हूण हाडपाक सोदतालो IPP अंडर ह्याच कपेलाच्या मुखल्यान. मागीर विश्वजीत राणी 2 लाख स्क्वेअर मिटर अंडर दॅट तेचे लँड कन्वर्जन स्केमा अंडर ओल्ड गोवा ह्याच कपेलाच्या फाटल्यान 2 लाख स्क्वेअर मिटर तेणी कन्वर्जनाक घायलो आहा वचत जमीन. तशेंच 4 फार्म हावजां ते कपेलाच्या सावदर्न सायडीक 4 फार्म हावजां विथ 4 वॉटर टँक्स म्हळ्यार ते स्विमींग पूल आनी हॉटेलां हाडपाची हे विश्वजीत राणीन केल्ले आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा व्हडले फेमस चायना आनी इलिगल बंगलो हाडल्यार आयज थिंगा 3 वर्सां जालीं. आमी कितें म्हणटा हे तुमकां ओल्ड गोवाच मेळटा. आतां कंट्रोवर्सी चलता हेचेर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची. हे सगळे ओल्ड गोवा कित्याक? आमचे लागीं एकूच ओल्ड गोवा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा आनी हाचेर ट्युरिजम गोंयकारांचें पोट धरलेलें आसा. थंयसर गोंयचो साहेब आसा आनी 80 लाख लोक थिंगा येवन गेलो. अरे सगळे गव्हर्मेंट इगोज सगळे डिपार्टमेंट मेळोन थिंगा एक बरो मास्टर प्लॅन करा मरे आनी ओल्ड गोवा येता त्या जनरेशनाक सांबाळून दवरा. हाचेर जायतो फायदो आसा आमचे स्टेटीक. म्हणटच मागता सरकारा लागीं हें गॅजेट नोटिफिकेशन काडलां तें बेगीन काडचें आनी मास्टर प्लॅन करचो आनी आमी ही फी ओल्ड गोवा घेवपाक कशेंच दिवचें ना. फीज ऑलरेडी स्टार्ट जाला वो जावपाचें आहा? गॅजेट नोटिफिकेशन येयलां. आता ते फी आता आवर लेडी ऑफ मॉन्थ चॅपल ओल्ड गोवा ओके. आता तेमी आता एंट्री फी स्टार्ट करूंक सोदता. ते आता 2 तारीख हे म्हयन्याक 2 तारखेर आमी गॅजेट नोटिफिकेशन पब्लिशड केलेलें आहा. आता ते फी लावंक सोदतात. हांव कितें म्हणटा थिंगा चड नोयना जाता, थिंगा मिसां जाता. एवरी मंथ 8 तारीख थिंगा मिस आसता, नोयना जाता, फेस्तां जाता, काजरां. आता रिसंटली MLA जसुआ डिसोजाच्या थिंगा काजार जालेले आहा आनी जायतो हे प्रोग्राम कंटिन्यू आसता. सो लोकांनी हर एक टायमार थिंगा वयता जेन्ना पयशे फारीक घेवचे पडटले. ते रिलिजियस प्लेसीक वचोन पयशे जाय देवाक वचोन देवाक मेवपाक. आनी तेमी ऑलरेडी आतां गेट बीन घायलेली आहा, गेटूय घायलेली आहा न्हू म्हूण तेमी कोणाचें परमिशन पासून घेवना. थिंगासर प्रिस्ट आहा, लोकल प्रिस्ट आहा, मागीर आमचे हे आहा ते ओनर आहा ते चॅपलाचो, डायसिस ताचे ओनर आहा चॅपलाचो, कोणाचें परमिशन घेवना कांय ना. आनी डायरेक्ट तेमी आतां हे तेमी गॅजेट लावंक सोदता. ते आतां नोटिफिकेशन 50 रुपीज पर एंट्री. सो हांव एक सांगूंक सोदता डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक इमिजिएटली हे नोटिफिकेशन रिवोक करचें. थँक्यू. आनी तशेंच आमचें एक फेसबूक पेज आहा सेव्ह वर्ल्ड गोवा एक्शन कमिटी. हे सेम आमचे आयज तेमकां आमी सबमीट केलेले आहा आमचे
ऑब्जेक्शन लेटर ते तुमकां आमच्या फेसबुकाचेर पेज पळोवंक मेवतली. तोच आतां आमी सीएमाक बी सबमीट केलाय. सीएमाक आतां सबमीट करून हिंगा येयला आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान. सो ही सेम पेज तुमकां फेसबुकार कोणें तुमकां कंप्लेन घालपाचें आहा लायक ते एंट्री फीक लागून ते तुमी हेजेर पेज प्रिंट आउट करून तुमी लोकांनी कंप्लेन घालचे. हे आमकां रिलिजियस प्लेसीर एंट्री फी हिंगा नाका म्हणून. हे देवाच्या नांवान पासून पयशे करून उठला. देवाक पासून विकूंक सोदता. देवाच्या नांवान ते पयशे करूंक सोदता. फ्रेडी हे तुमकां एंट्री फी कोणें सांगला? इट इज फॉर द ट्युरिस्ट न्हू, ट्युरिस्टांक एंट्री न्हू. तशी काय मेन्शन करू ना तेणी. काय मेन्शन करूं ना ना तशी काय मेन्शन करू ना. आणि एकदा फी घालतलो जाल्यार थिंगाचो पाधिकार आहा, थिंगाचो लोकल आहा, पयले तेंच्या लागीं मिटींग घेवची वो बिशपा कडेन पयले परमिशन घेवचें. आज एकाक लागल्या फाल्यां दुसऱ्याक लायतलो. तर आतां तुमी म्हणटालो की हेरिटेजाक लागून तुमी आतां हें करता, ओके, हेरिटेजाक लागून झगडटात. पूण थिंगा आतां एक्सपोजिशन जावन जायते थिंगा हें कन्स्ट्रक्शन जालेलें आहा आनी तें टेम्पररी हें आसलेलें ताका परमिशन. सो तें टेम्पररी परमिशन आसलेलें पळय तें अजून पासून मोडूंक ना. 10 दीस आसलेलें तांकां मोडपाक. सो तेजेर तुमचें कांय अजून बोवाळ जावना, अजून सेव ओल्ड गोवाचो कांय आवाज येवना. कित्याक लागून येवना? आहा आमचे आतां हांव तें सांगूंक सोदता न्हू, पंचायतीक सांगूंक सोदता, एमएलए लोकल एमएलए सांगूंक सोदता, थिंगा दोळ दवरचो तेंचेर आनी थिंगा कांय एक पासून इल्लीगल स्ट्रक्चर हे फुडें येवंक उपकारना. हो आमचो थिंगा थांब हे आहा आमचो थिंगा लोकल एमएलए आनी तसोच पंचायतीक लोकल पंचायतीक एक इल्लीगल स्ट्रक्चर येवंक उपकारना. आनी कोण होल गोवा कोण डिस्ट्रॉय करूंक सोदता न्हू तेकाय सांगूंक सोदता तुमी बरे भाशेन तिच्या फाटीं सरचे. पूण कोणूय थोड्यो प्रॉपर्टी येयला पळय तें इन्फ्रास्ट्रक्चर येयला पळय तो चर्चीचो प्रॉपर्टी आहा. तेज्या बाबतींत तुमचें कितें आहा? डिमोलिश जावपाक जाय. हय तो तुमी ते अजून पासून तुमचें कितें आहा? कंडिशन जायले आफ्टर एक्सपोजर डिमोलिशन जाता म्हणून ते आमी आतां फुडें ते आनी ऑब्जेक्शन हाडले आनी ग्राम सभाक ते टॉपीक काडले आमी. कित्याक हें जावपाकूच जाय, डिमोलिशन जावपाकूच जाय. ते केलो ते एक्सपोजिशन पर्मनंट एक्ट करूं ना ते. सो ते डिमोलिश जावपाक जाय. आनी हे बाबतींत चॅपला फिजा बाबतींत गव्हर्मेंटान कन्सल्ट केलो जाल्यार आमकां खबर ना. कित्याक कन्सल्ट केलो जाल्यार लोकल पब्लिका ते नोटिसा हाडटाले ते हाडना. आनी ते चॅपल इन ऑपरेशन आहा. डेड हे सायट नव्हती. एवरी मंथ 8 तारखेक मीस जाता थिंगा लोक येता, डिफरंट फंक्शन जाताय काजरां ते उलटे भाशेन. एमएलए जोशुआ गेले काजार जालोले आनी नोव्हेंबर डिसेंबर म्युजिकल इव्हेंट जाताय थिंगा. त्या भायर आनी जायते इव्हेंट जाताय. सो हे सगळे जावपाचें न्हू. फीज आसूच न्हू. कित्याक लोकल आमी तुमकां खबर आहा आतां दोना पावल कितें जालें तें लोकलतांक कितें करून माग पडलें. हे सेम सिट्युएशन हिंगाय जातलें. तेका लागून आमकां नाका हे आमचे रिवोक जावपाक जाय. हे फीज घालपाक म्हणटाय ते. आतां समज तर लोकल्सांक तेणी फीज वेव ऑफ केले, तो कितकोन- ट्युरिस्टांक दिले जाल्यार कितकोन डिफरन्शिएट करतलो? कितकोन डिफरन्शिएट करतलो तो म्हाका सांग. ना डोनापावल येता करता पळय, डोनापावल सगळे लोकल्सांक अलाव करता ते. हा फकत ना ट्युरिस्ट अजून जायना. अजून जायना तो ते. एक मोन्युमेंट स्ट्रक्चर. पूण आमी रिलिजियस प्लेस religious आतां place रिलिजियस प्लेसीक तूं आयडी कार्ड घेवन वयतलो, रिलिजियस प्लेसीक तुका आधार कार्ड घेवन वयतलो, इलेक्शन कार्ड घेवन एवरी टायम वी हॅव टू कॅरी इट. तो रिलिजियस प्लेसीक कित्याक लायता रे? थिंगा कितें हे आहा लोक पळयता तुगे शो पळोवपाक वयता बंगलो वो थिंगा कितें म्युजिकल इव्हेंट कितें इव्हेंट आहा ना. तो रिलिजियस प्लेस न्हू. पळय गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन काडचे आदी न्हू तेचो हे मोन चप्पलाचो ओनर जावन आसा बिश्णुसाय होय. इगोच आमचो पाधिकार तेका पयलें मेळा मरे कोणाक फी लायता कोणाक ना. ओनराक तुमी अजून विचारूंक ना. तुमी एज ए आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट डायरेक्ट नोटिफिकेशन काडा गॅजेटाचेर. पयले ते ओनराक विचार. तेची चावी पाधिकारा कडेन आहा आमच्या ओल्ड गोवाच्या. तेका चावी आहा. त्या लँड बिलोंग टू द चर्च. ते कबेलाची चावी तांचे लागीं आहा. तांकां पयलें विचारा न्हू कोणाक फी लायता कोणाक ना लायता कितें तें. ती आपल्या प्रॉपर्टी जाल्ल्या भाशेन गव्हर्मेंट डायरेक्टली नोटिफिकेशन काडटा. ती तांची प्रॉपर्टी. ती प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द चर्च. Chapter under आहा. चावी इगोरच्या लागीं आहा आनी इट इज अ लिव्हिंग मॉन्युमेंट. तुम्ही लोकल एमएलए राजेश फालदेसाक मेळटले वो लेटर बा करतले का? लेटर बी सगळें केला. मेवलाय बीन ताका मेवन बीन येयला. तेजो रिस्पॉन्स कितें? सो ऑन एक रिक्वेस्ट इमिजिएटली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हे रिवोक करचे.
हे मेन अंडर इट्स कम टू अंडर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट. That's सो right. दीस डिपार्टमेंट इज मेन डिपार्टमेंट. सो आम्ही रिक्वेस्ट करता मागता ते बेगीन इमिजिएटली जॉब जावपाक जाय. कारण आम्ही उगी रावचे न्हय फी काडना जाल्यार. MLA रिस्पॉन्स किती आले जेन्ना तुम्ही ताका कळयले तेन्ना? एमएलएचो रिस्पॉन्स होता आमकां पॉझिटिव्हच आसता. सो हांव तरी ताकाय सांगूंक सोदता आनी तिका काय येवंक उपयोग ना फुडें. इलिगलिटी काय जावन उपयोग ना. कितें आहा पळय ती इमिजिएटली डेमॉलिश जावपाक जाय. इवन ते 54 इलिगल स्ट्रक्चर आहा पळय ते हायकोर्टान आयडेंटिफाय केलेले आहा पळय त्या पासून इमिजिएटली डेमॉलिश जावपाक जाय म्हणून पंचायती कडेन मागता. इमिजिएटली टीसीपी मिनिस्टराक सांगता ते इंटरव्हियरन्स जावन ते बेगीनूच डेमॉलिश करचें. पळय सगळें करच्या आदी न्हू आमी तेकाच लागून 35,000 लोकांक गव्हर्मेंटा सीएमा लागीं डिमांड केला ओल्ड गोवा एक मास्टर प्लॅन करता म्हूण. मागीर सगळे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ओनर चर्च जावं ASI पंचायत ट्युरिझम सगळे मेळून एक बरो मास्टर प्लॅन करुया मरे गोंयच्या लोकांक घेवन गोंयांत कितें जाय तें आनी ओल्ड गोवा बरे भशेन सांबाळी आनी मागीर फी लावपाची कोण इलिगल करपाचें कोण लिगल करपाचें कोणाक बिझनेस करपाचें सगळें जाग्यार घालया. लेट अस सेव द युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट विथ ए मास्टर प्लॅन. तर आता ग्रामसभा जातली ओल्ड गोवाची ग्रामसभा जातली तर तुमचे लोकल वयतले आनी डिमांड तुम्ही कितें म्हणटा वय घातले आमी. ते घालतले न्हू. वय कित्याक लागून चडशे कितें जाता एका ग्रामसभेक लोक चड आसना. चड आसूं आसनाका पूण आमच्या डिमांड घातले. कित्याक हो डिमांड जायत वगत इंटेन्शन ना जायन ते हाती ऑर्डर आहाय. आज प्रेशर आनी बिल्डअप जायत आहा. आज फकत ओल्ड गोवा न्हू होल ऑफ गोवा येयलो आहा पिक्चराक. सो हें जावपाकूच जाय. येस थँक्यू.